देवाच्या पुता म्हणून तुका मारीच्या भुरग्या आमच्या बाबा तुझो मोगोल उतर दिता कांचान तुझो पाटलाव करता तुझो मोगोल उतर दिता कांचान तुझो पाटलाव करता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमची सवय आसूं. भाव मिळीनो मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगल्यांक ह्या आयच्या मिसा बेटीन वांटो घेतना जुआकी वियेग अशें आमचे भाव पासून मागुया. तशेंच इमिलियान जनबलीन कुतीन ताका स्वर्गीच्या बापान आपले शांतींत आपले विसवांत वांटो दिवंक मागतना आंतून कामील माशाद हे आमचे भाव पासत मागुया. तशेंच आज आपलो वाडदीस समारंभ केल्ल्या पासत मागुया. फर्स्ट बर्थडे ऑफ इगन फेर्नांडीस, एल्डर इमानुएल रोड्रिगीस हाचो वाडदीस, जॉन बॅप्टिस्ट दिकुना ताचो वाडदीस, तशेंच रविना ब्रिटो तिचोय वाडदीस. तांकां आनी आज आपलो वाडदीस तशेंच लग्नाचो वर्शीक दीस पाळटल्या पासत देवाक दिनवासुया आनी तांकां कुडी आत्म्याची भलायकी फावो कर म्हूण मागुया. आनी पवित्र रितीन बरे भाशेन आमी वांटो घेवंक खुशाल मनान देवाशी आमी लागीं येवंक आमच्या एक एकल्याची असोकताय ओळखून घेवन आमचें मन देवाशी ओडून हाडूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागुया. कोदी बरीच काळजान म्हणुया. हांव पातकी सोरपोतवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तनान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो खूब व्हड अपराध. हांवें सवलपाक घेवन सुद्दां संकवार मारी सगळ्यांक दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सोरपोतवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. मोहिमेमून देवा सोरपोतवेदार बापा सदां तुजी भोक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणेच्या सासणांक. आमेन. बागीवोन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्ता जेजू सोवे आसात
तांकां आतां कसलेंच कास्तीचें फर्मोण ना, कित्याक क्रिस्ता जेजू सोवे जिवीत दिता ते आत्म्याचे सुमूर्तीन पातकाचे आनी मरणाचे सुमूर्तींतलो ताका निवारलो. मनशा सोयंबाचे असोगतायेक लागून जे सुमूर्ती कडेन घडो नासले ते देवान केले. पातकाचो नाश करचे खातीर पातकी मनशा सोयंबाच्या रुपान पातका खातीर देवान आपल्या पुताक धाडलो आनी अशें मनशा सोयंबाच्या पातकाचेर ताणें अपराधांचे फर्मोण मारले. मासा रोगता पोरमोणे न्हय, बोगोर आत्म्या पोरमोणे चलतल्या आमा कोटचे सुमूर्तीचे न्यायनितीक जाय आसले ते फारीकपण दिवचे खातीर ताणें अशें केलें. कुडी पोरमोणे जियेतात तांकां कुडीच्यो वस्तू बऱ्यो लागतात, पूण आत्म्या पोरमोणे जियेतात तांचो इकलो आत्म्याच्या वस्तूचेर आसा. कुडीचेर इकलो दवरल्यार मरण, पूण आत्म्याचेर इकलो म्हणल्यार जिवीत आनी शांती. कुडीची आशा देवाचेर आड वेता, कित्याक देवाचे सुमूर्तीक ती कालती रावना, न्हय म्हूण तिच्यान रावूंक जायना. कुडीच्या वंडोवण्या पोरमोणे चलतात तांच्यान देवाक मानो नजो, पूण तुमचें जिवीत कुडीचे वंडोवण्या पोरमोणे न्हय, तुमचें जिवीत आत्मीक जिवीत, कित्याक देवाचो आत्मो तुमचे सोवे बिराड करून जियेता. खरेंच क्रिस्ताचो आत्मो तुमचे सोवे नासलो जाल्यार तुमी क्रिस्ताची जावची नासल्यात, पूण जोर तोर क्रिस्त तुमचे सोवे जियेता तुमचे कुडीचे मोडे लेगून जाला जाल्यार तरी तुमचो आत्मो म्हणल्यार जिवान भरलोलो, कित्याक तुमकां देवान पवित्र केल्यात. जाणें जेजूक मरणांतलो नव्यान जिवन केला त्या देवाचो आत्मो तुमचे सोवे बिराड करून जियेता. अशें जाल्यार जाणें जेजूक मेरेल्यांतलो पुनर्जिवन केला तोच तुमचे सोवे जियेतोल्या आपल्या आत्म्या वरवीं तुमच्यो विनाशी कुडी नव्यान जिवन करतलो. देवाचें उतर हें जबाब, असलीच मनशा सायबा तुजें मूख पोलिवंक आशेता. सगळीं म्हणया, असलीच मनशा सायबा तुजें मूख पोलिवंक आशेता. सर्वेस्पराचे आदीन आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेतात ती सगळीं. संवसार आनी संवसारांतलो सगळो लोक ताणेंच प्रितूम दोर्या वयर मांडल्या, ताणेंच तिका उदका वयर थीर करून दवरल्या. जबाब, असलीच मनशा सायबा तुजें मूख पोलिवंक आशेता. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक चडूंक मेळत ताच्या पवित्र ठिकाणांत पांय दवरूंक कोणाक फावो, जो नितोल हातांचो आनी निर्मळ काळजाचो, जो हलक्या पलक्या वस्तूंक लबदो ना आनी सोपूत घेवंक पेल्या फटयना तसल्या मनशाक. जबाब, असलीच मनशा सायबा तुजें मूख पोलिवंक आशेता. ताका एकल्याकूच सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताच्या सोडवणारा देवाची कृपा. असली मनशा ताका सोदीत सोदीत आसा. तुजें मूख पोलिवंक आशेता जाकोबाच्या देवा. जबाब, असलीच मनशा सायबा तुजें मूख पोलिवंक आशेता. उद्गार, Sui sorvesporak, sui sorvesporak, sui sorvesporak, sui sorvesporak, sui
सोर्वेस्पोर म्हणटा, पातक्याचें मरण म्हाका नाका. बोगोर आपले पातकी जिवीत सोडून तो जियेल्लो म्हाका जाय. Sui solves pora, sui solves pora, sui solves pora, sui solves pora, सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. आणि तुमचे सवय आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. थोडे गालिलेयकारांक मारून पिलातान तांचे आनी ते भेटयताले त्या बैलांचे रोगोत एक केले. त्या विशीं तुवें आसलेल्या कांय जाणांनी त्याच वेळार जेजूक खबर दिली आनी परती पालून ताणें म्हळें. अशें तांणी भोगचें पडलें देखून सगळे हेरां गालिलेयकारां परस हे गालिलेयाचे मनीस अदीक पातकी आसले अशें तुमकां दिसता वय? हांव तुमकां सांगता तशें न्हय. पूण जिवीत बदली ना जाशात जाल्यार तुमी तशींच मरतल्यात. सिलोमाचो गोपूर मोडून पडलो तेन्ना जी 18 जाणां मरून गेलीं ती जेरुजलेमांत रावतले हेरां सगल्या मनशां परस उदीक गुन्यांवकार आसलीं अशें तुमकां दिसता वय? हांव तुमकां सांगता तशें न्हय. पूण जिवीत बदली ना जाशात जाल्यार तुमी तशींच मरतल्यात. आनी ताणें येवपार सांगली. कोण एकले आपल्या दाकांच्या मळ्यांत एक आंजिराचें झाड लायलेलें आनी तो ताचें फळ सोदूंक आयलो तेन्ना ताका कांय मेळ्ळें ना. तेन्ना ताणें मळो उसयतल्याक म्हळें, पळय, आज 3 वर्सां जालीं हांव ह्या आंजिराचें फळ सोदूंक येता आनी म्हाका एकूय मेळोना. म्हणटच तें कातरून उडय, बेश्टेंच कित्याक सुवात आडायता. पूण ताणें अशी जाप दिली. दोनया ताच्या मुंडाक आलें काडून ताका हांव सारें घालीसर हेंय वरोस तें आसूं दी. घडयेक ताका फळ जायत ना तर मागीर कातर. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, फाटल्या म्हयन्यांनी युरोपाक तशेंच आमचे भारत देशांत आजयेक भरपूर हांगातूय पावस पडलो. खुबशें नुकसाण जालें. जर्मनीक आख्खे सामराक पावस पडटालो तो 3 दिसां भितर पडलो. पत्रकार जे कितें पळयताले ते म्हणूंक लागले एपोकॅलिप्टीक टायम्स म्हणजे संवसाराच्या शेवटाक हो संवसाराचो शेवट लागीं आसा अशें दिसता. चीना गांवांत तेच भाशेन खुबश्यो बुट्टी येवन लोक मेलो. जायते नुकसाण जालें. फाटल्या दिसांनी आमचे केरला वाठारांत उत्तराखंड हांगा अशी लँडस्लायड्स आनी पावस येवन जायतेच नुकसाण. जायत्यांक त्यो खुणां देव कितें तरी आमकां सांगता. जे भाशेन गालिलेयकारांक मारून पिलातान तांचे रोगोत ते भेटयताले ते बोलये बाराबऱ्याक केले. हो सिलोमाम गोपूर मोडून 18 जाणां मेलीं तेन्ना ही खबर दिली तेन्ना खास तांकां फाव आसली अशें लोकांक दिसलें.
पूण जेजू कितें सांगता, जेजू सांगता तुमी जिवीत बदलिनात जाल्यार तुमी तशींच वतल्यात म्हणटा आपल्याक खबर दितल्या. If you don't repent, if you don't come back to God with a contrite heart, we will also die. आयच्या दिसाचो संदेश आमकां सगळ्यांक आमी देवाशी कोणती बरी काळजान येवंक. जायते पावटी देवा सोशिल्ले आमी पयस गेल्या. आमचें गर्व, आमचें आपलेपण, कुडीची आस्त, जायते तरेची आमची पातकां आमी देवाशी पोत्तून येवंक पळोवलो. अंजिराच्या झाडाची वोपार घालून 3 वर्सां हे झाडाक फळ मेळूंक ना. देखून दोनी म्हणटा कातोर ते कित्याक बेश्टी सुवात आडयता. आनीक हो मळो उसयतलो म्हणटा आनीक 1 परस दवर. भाव भयणीनो, देव आमचे कडेन रावता, आमचे कडेन रावता. कितें बरीं फळां, जिविताची फळां, जे कितें आज भाग्यून पावलून आपले चिटीन आमकां सांगलां, आत्म्याची फळां. कुडीच्या वणावण्याचेर आनी सगळे तरेच्या अशक्तायेचेर जैत व्हरूंक देवान आमकां आपलो आत्मो दिला. आनी देखून ह्या आत्म्यान भरून आमी कृपेची फळां, बरे जिविताची फळां दिवंक गरज. नाजाल्यार आमचें जिवीत ह्या संवसारांत कितें. देव आमचे कडल्यान बाबा म्हणून रावता, बरेपण रावता, बरें जिवीत. आमच्या उतरांतल्यान, आमच्या जिविताच्या चालींतल्यान आमी बरीं फळां दिवं. आमचो स्वभाव बरो जावं. आमी खरे जेजूचे गोवाय कशे समाजान दिश्टी पडूं, हें गरजेचें. फाल्यां आमी मिसांवाचो आयतार पाळटा. मिसांवाचो आयतार आमकां एकल्याक हुस्कायता पयले सुवातेर आमचेरूच नदर मारूंक. आमी उतरांनी, कन्यांनी, जिविताचे चालींतल्यान जेजूक गोवाय दिता. फकत मिसांवांत वचूनच न्हय, आमच्या घरांत, शेजाऱ्याक, वाड्यांत. आय एम अ क्रिश्चन 24/7. 24 वरां सातोड्याचे 7 दीस आमी क्रिस्ती भावार्थी. आनी देखून आमची उतरां, आमची जिविताची चाल आमी आत्म्यान भरलेली मनशां कशी जिवंक गरजेची. तर आज घरा वयता आसतना आमचेरूच नदर मारुया. वॉट आर माय प्रायोरिटीज एज ए चायल्ड ऑफ गॉड, एज ए क्रिश्चन. देव म्हजे कडेन खुशाल आसा. उगडी तोय म्हणटा कातूर, हांव गॉड इज अ गॉड ऑफ मर्सी एंड पेशन्स. पूण कितलो काळ आमच्या जिविताची बदलणी करून देवाची वाटो आपणावंक हे मिसांत कृपा मागुया. बेटोने वेळार गायन गावया. C14 देणी आमची, पेज 34. देणी आमची बेटोक घालता, आमची काळजां तातूंत घालता. आमची मोनां तुकोर बिता, स्वीकार कर म्हूण प्रार्थून मागता. घुमावलो आल्तार हाडटा, नाका सोरोस समोर बिता. आमचे सुख
Sorbetuina Manum Gemun Winod Gunda. भयणी भावांनो, हे आमचे बलिदान सोद पदवीदार देव बाप्पाक मानतात असले जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमचे मोगाळ बाप्पा, तुवें आमच्या हातांनी घाल्यान त्या देण्यांनी तुजी कृपा आनी तोडकाय आमकां दी. तुजे सेवेक भेटयलेल्या हे पवित्र गुटां वरवीं आमचें मन पातकाचें मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारतां. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दीन भासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा, सर्पद्विधर आनी सासणेचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दीन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशीं देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी तोर महिमा वाखाणटात. तांचे संगती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 दलबराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचोर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंचोर्गी तुका सोय सोय. बाप्पा, कळस तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दीन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुवची. तेच परी जेवण जातूस आनी कास घेतली, तुका नव्यान दिन वासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात, म्हजे रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रोगत पातकांचे मोक्षणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूड परगटुया. जेजू मेलो, जेजूची बोन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बाप्पा जेजूच्या मोन्नेचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दीन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत चेवतले आम्हा समजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितुमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापाक, फिलिप नेरे आमच्या गवळी बापाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्या त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरसुडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाचे माये सांगती, भाग्योन सुजे तिचो पोती, भाग्योन धर्म दिता, भाग्योन सुजे वास आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमेन. भाव भयणीनो, जेजूक आमचे काळजान घेवपाचो वेळो आमकां एक एकल्याक जेजू आपयता आमच्या जिविताचें बदलप करूंक नवसोरणी करूंक पातक सोडूंक आनी आत्म्यान भरून आमी ताका गोवाय दिवं. हें करूंक सोंपें न्हय. तोच आमकां आपल्या जेवणाची घोटायेन भरता. जेजूक घेवन आमी जेजू सारकीं जाता आनी ताकाच गोवाय दिवपाचें काम संवसाराच्या शेवटाक पर्यंत आमी करीत आसून ताणें शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशीं तूं आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडूंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो मनशान उतरयता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सोराकांतांतली वाटाय. कित्याक रातोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन दुतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्रसभेच्या भावर्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयताय सासणाच्या ससनांक. आमेन. हे तुजी शांती सदां काल तुमची सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक हे तुजी शांती वांटुया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती हे जेजूच्या जेवणांत आतां मांडू घेतिली आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसादा वेळार गायन गावया D4 आशेतां काळीज मोजें पेज 49. Swadi, 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 kieniam tuja, rakun rauda dispute, melum moga, mogak moja, rakun rauda.
Господи, милунг мога молча. प्रार्थूया. सर्वेश्वर आमचे बापा, या स्वर्गीच्या जेवणांत परतून परतून वांटो घेवन तुझ्या जिवान आनी मोगान आमी वाडोशी कर. ताचे वरवीं ह्या संवसारी जिविताक गरजेचो सगळो आदार आनी स्वर्गीच्या गुटांची अदीक अदीक सुपूर्ण समजणी आमकां मेळूं म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. बामणीनो फाल्यां आमी आख्खे संवसाराक मिसावांचो आयतार समरमता. जेजून आमकां आज्ञा दिल्या, वचात आनी सगळे पोरसांक म्हजी शीस करात. आमी थांबून आसतना मिशनार वर्साक एक पावटी पवित्र सभा आमकां उगडास करता. आमचे सैम आमी जेजूक परगटपाचें काम. फाल्यां आमची मागणी, आमचे त्याग आनी उदारपणान आमी दिल्लो आदार मिसावां खातीर फाल्यांचो दीस मागण्यांत सारुया. आमकां एक एकल्याक हें आपोवणें, हें कार्य देवान दिलां तें बरे भशेन पाळूंक आमी तोकोस घेवया. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबर. शेवटा गायन गावया F17 पवित भेट मिसाची पेज 93. पवित भेट मिसाची जाली गोबर सुर्गीचे सूख देवले आमच्या खालचा दुनियार आमची तुका सोबत केलोय मोलावर तुमकां करून आमची खालचा तुझे आदरार दोय भेटून तुका सगलो आमचो भाव आमचे मिस केन्ना जावचे ना.